दिनेश नार्वेकर आणि एक 2-3 दीस पयलीं एक मॅसेज व्हायरल जाता सोशल मिडियाचेर प्लस गोवन मिडियाचेर जशी इन गोवा प्रुडंट मिडियाचेर आनी एक व्हिडिओय व्हायरल जाता की दिनेश नार्वेकर ह्या भुरग्यान डॉक्टर अमोल तिल्वे जो JMCचो डॉक्टर आसा तेजेर मारहाण केली आनी तो गुन्हा नोंद जाला पर्वरी पोलीस स्टेशनार म्हणून. आनी जे इंडियन मेडिकल असोसिएशन आसा डॉक्टरांचे आनी गोवा मेडिकल असोसिएशन तेंच्यांनी हेजेर स्ट्रिक्ट एक्शन घेवची म्हणून प्रेस घेतला आनी पोलिसांक सांगला. आनी गोवा पोलीस जावन जे गोवा गव्हर्मेंट जावं जो आमचो CM आसा तेंच्यांनी सांगला की इमिजिएटली दिनेश नार्वेकराक एरेस्ट करचो म्हणून. ही जाली एक बाजू. हांव दिनेश नार्वेकर म्हाजे कडेन कितें जालां म्हणजे कित्या खातीर हें सगळें जालां तेजेर हांव सांगपाक सोदतां. म्हाजी जी भयण आसा मनीषा नार्वेकर ही प्रेग्नंट आसलेली आनी तिजो कन्सल्टींग डॉक्टर जो आसा तो डॉक्टर अमोल तिल्वे. आनी हे डॉक्टरा कडेन ती टायम टू टायम कन्सल्टिंगाक वयताली, टायम टू टायम मेडिसिन्स घेताली आनी जो डॉक्टर सांगता जे डॉक्टर कितें करपाक सांगता ती सांगताली. डॉक्टरान ताका 3 सप्टेंबराक डेट दिल्ली. 25 ऑगस्टाक म्हाज्या भयणीन म्हाका सांगलें की आपल्याक कितें तरी पास जाला सकयल्यान, सो मातशें आपल्याक हॉस्पिटलान व्हर. हांव म्हाज्या भयणीक घेवन हॉस्पिटलान गेलो, म्हाज्या आवयक घेवन. डॉक्टरान आमकां सांगलें की तुज्या भयणीची मातशी कॉम्प्लिकेटेड केस आसा, तेजें सिझेरियन करचें पडटलें म्हणून. हांवें म्हाज्या भयणीच्या हजबंडाक आपयलो आनी सिझेरियनाक ओके दिलें. डॉक्टरान सिझेरियन केलें. 40 मिनटांनी भुरगो घेवन डॉक्टर भायर येयलो आनी दुसऱ्या रुमान व्हरून दवरलो. 5 मिनटांनी डॉक्टर भायर येयलो. आमी डॉक्टराक विचारलें कितें जालें. डॉक्टर म्हणपाक मातशें कितें कॉम्प्लिकेशन्स आसा. आमी म्हणलें कितें इन डिटेल आमकां सांग कितें कॉम्प्लिकेशन्स आसा, तें आमकां इमिजिएट एक्शन घेवंक जाय म्हणून. डॉक्टरान सांगलें ताका चड व्हडलें कांय ना, ताका मातशें हार्टाचे प्रॉब्लेम आसा. आमी ताका 1 वर दवरतले हांगा आमच्या JMC हॉस्पिटलान आनी मागीर तुका सांगता फुडें कितें करपाचें तें. आमी बसलीं. डॉक्टर भितर गेलो. 5-10 मिनटांनी परतो भायर येयलो आनी म्हणपालो आमी आमचे कडेन ऑलरेडी कन्सल्ट केलें 1 वराची गरज, तूं ताका डायरेक्ट घे आनी वच गांवस हॉस्पिटलान. आनी उलोवंक सुद्दां ना आमचे कडेन डॉक्टर आनी डायरेक्ट गाडी स्टार्ट मारलो आनी फुडें गेलो. मागीर आमी नर्सीक विचारलें कोणाक व्हरपाचें, खंय व्हरपाचें. नर्सीन आमकां सांगलें गांवस हॉस्पिटलान व्हर. आमी भुरग्याक गांवस हॉस्पिटलान व्हेलो. गांवस हॉस्पिटलान ताका सकाळीं व्हरून आमी 10:30 असो दवरलो. सांजचें म्हणल्यार आमकां ऑब्जर्वेशन करून गांवसान सांगलें की ताका ब्रेन डॅमेज आसा, ग्रेड 4, ग्रेड 3 ते ग्रेड 4 ब्रेन डॅमेज आसा. आमी सांगलें ताका आमकां हें अमोल तिल्वे डॉक्टरान सांगूं ना. तेणें आमकां विचारलें तुमकां सांगलां डॉक्टरान. आमी म्हणलें आमकां सांगूं ना. सो ताका तुमी मातसो पयलीं हाडपाक जाय आसलो. आतां आपूण कांय करूंक शकना आनी तुमी ताका आमी म्हणलें आमी कितें करूं. तुमी ताका म्हणपालो घेया आनी JMCन वचा. आमी हेल्थवेन फोन मारलो. सो ताका डिले जाल्लेल्या खातीर प्रोसेसा खातीर आमकां दुसऱ्या हॉस्पिटलान खंयच घेवना. सो आमकां JMCन वयचें पडलें. डॉक्टर गांवस हो डॉक्टर देव कसो, तेणें आमकां खूब हेल्प केली. प्लस JMCच्या डॉक्टरांनी 2 दीस बेबीक वाचोवपाक खूब ट्राय केली. JMCच्या डॉक्टराच्या सोर्साच्या थ्रू कोणा कडेन उलोवन आमकां अशें कळ्ळें की डिलिव्हरीच्या टायमार जर डॉक्टरा कडेन निग्लिजन्सी जाता सर्जरीच्या टायमार सिझेरियन करतना ऑर कितें तेज्या ब्रेनाक लागता जाल्यार ब्रेन डॅमेज जावंक शकता. आनी ती डॉक्टरान आमकां इमिजिएटली इन्फॉर्म जर केल्ली जाल्यार आमी ताका गांवस हॉस्पिटलाक व्हरचें सोडून आमी ताका डायरेक्ट JMCन व्हरतले आनी आमी ताका वाचोवंक शकतले आसले. कित्याक आमकां JMC डॉक्टरान सांगलें की जर इमिजिएट जर तुमकां कळयलें डिलिव्हरीच्या टायमार जाल्यार ताका कितें फ्रिजरान दवरून ताका कितें फुडें ट्रिटमेंट जावंक शकतालो म्हणून. तुमकां लेट जालो येवपाक म्हणून आमकां. म्हणजे गांवस हॉस्पिटल गांवसांतल्यान 108 करून JMCन व्हरप, मागीर थंय बेड मेळप, तुमी जाणा आसतले कितलो प्रोसेस तो. हांव डॉक्टर बरेंच म्हणटा, हांव डॉक्टर वायट म्हणना. मागीर आमी हें सगळें जावन बॉडी घेवन म्हाज्या भयणीक दाखोवपाक गेले. ती बॉडी घेवन भयणीक दाखोवन आमी तें सिच्युएशन आमच्या दोळ्यांनी पळयलें कशें आमकां जालें तें. ती बॉडी घेवन येदेशे भुरग्याची आमी व्हरोन म्हाज्या भावजीच्या घरा दवरली. मागीर ताका व्हरोन पुल्ली आमी आनी मागीर आमी डॉक्टराक विचारपाक येयले हें सगळें जावन हांगा पर्वरी डॉक्टर अमोल तिल्वे आसा ताका. तेणें आमकां 1 वर बसून दवरलें इतलें सिच्युएशन आसतना. 1 वर बसून तो मागीर येवन आमचे तोंडाक तोंड जालें आनी आमी एकामेका कडेन उलयले. आतां हांव एकूच सांगूंक सोदतां, हो जो डॉक्टर अमोल तिल्वे आसा, म्हाका डावट आसा की डॉक्टर अमोल तिल्वेच्या निग्लिजन्सा खातीर म्हाजे भयणीचे भुरगे आयज एक्सपायर जाले, ते मेले. आनी हांव एलिगेशन करता पर्सनल डॉक्टर तिल्वेचेर, जशें तेणें म्हाजेर एलिगेशन केलां की हांवें ताका मारहाण केला म्हणून, की डॉक्टर अमोल तिल्वे जो JMCचो डॉक्टर आसा तेज्या खातीर म्हाजे भयणीचे भुरगे आयज मेले. जर तेणें म्हाका प्रूव करचें कित्या खातीर मेले तें. आनी जशी पर्वरीच्या पोलीस स्टेशनान PIन जशी डॉक्टर अमोल तिल्वेची FIR रेजिस्टर केल्या तशी तेणें हांव एज अ ले मॅन, कॉमन मॅन, डॉक्टराक सेपरेट ट्रिटमेंट, म्हाका सेपरेट ट्रिटमेंट न दिता म्हाजी FIR तेणें रेजिस्टर करची डॉक्टराच्या अगेन्स्ट. कित्याक म्हाकाय रायट आसा.
आनी PIनूय म्हाजी रजिस्टर FIR करची आनी इमिजिएटली डॉक्टराची एक्शन घेवची. प्लस हांव इंडियन मेडिकल असोसिएशन, गोवा मेडिकल असोसिएशनाक एक सांगपाक सोदता की हो डॉक्टर जो अमोल तिलवे आसा न्ही, हो डॉक्टर न्ही, डॉक्टराक आमी देव म्हणटा, हांव तेका राक्षस म्हणटा. तेणें एका धाकट्या भुरग्याक मारला आनी ही फर्स्ट केस न्ही. म्हाजे कडेन हे जावन 10-15 फोन येयले. तेंच्यांनी आमकां सांगलें आमचे कडेन अशेंच जालां, मिसकॅरेज जाल्या डॉक्टर अमोल तिलवे कडेन, डिलिव्हरीच्या टायमार भुरगें मेला. पूण त्या लोकांनी कांय करूं ना, बोवाळ करूं ना. कित्याक लोक म्हणटा नॅचरल डेथ जाली, डॉक्टर सांगले लोक मानता, लोक म्हणटा नॅचरल डेथ जाली, फुडें कांय प्रोसेस करना. आमी हो इशू फुडें घेतलो म्हणून आयज कितें जालें तें पळय. आयज म्हाका ते म्हणटा इमिजिएटली अरेस्ट करा. हांव वयता आनी हांव आतां सरेंडर करता. हांव पळोवन रावंक नासलो हें सांगूंक सोदता. हांव इंटरीम रिलीफ हांवें एंटीसिपेटरी बेल घातलेली. हो म्हाजो रायट, हो म्हजो हक एंटीसिपेटरी बेल घालपाक. ती मेळून हांव वचून सरेंडर करतलो आसलो. आतां म्हाका ती तेंच्यांनी कोर्टान रिजेक्ट केली, सो हांव आतां वचून पुलिसान सरेंडर करतलो. प्लस इंडियन मेडिकल असोसिएशन आनी गोवा मेडिकल असोसिएशन हांव एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की जाता तितले बेगीन ऑन बेजीस ऑफ माय लेटर हांव जे दितलो, जाता तितले बेगीन हो लेटराक ना रावता बसून तेंच्यांनी डॉक्टर अमोल तिलवेचें लायसन इमिजिएटली सस्पेंड करपाचें आनी कॅन्सल करपाचें आनी तेका फुडें प्रॅक्टीस करपाक दिवपाचें ना. कित्याक जें आयज म्हाज्या घरान जालां, म्हाज्या भयणीचे जशे भुरगे मेला तशी फुडें आनी भुरगीं मरूंक जायना. प्लस हांवें तुमकां सांगलें की खूब लोकांची अशीं भुरगीं मेल्या. हांव हे बेश्टे वाऱ्यार उलयना, हांव जाय जाल्यार 10 लोकांक हाडूंक शकता हे उलोवपाक. म्हणजे आनी ऑन पेपर्स जेंच्यांनी अमोल तिलवे कन्सल्ट केला आनी ह्यो केसीस जाल्या ते म्हाजे कडेन येवन उलोवपाक रेडी आसा. प्लस म्हाजी भयणूय उलोवपाक सोदता, ती आपल्या सायडीच्यान आपल्याक कितें जालां तें सांगतली. म्हाजो भावोजीय उलोवपाक सोदता, तोय आपल्या सायडीच्यान कितें तेका एक्सपिरियन्स जाला तोय सांगतलो. आनी हांव आमचो जो गोंयचो CM आसा डॉक्टर प्रमोद सावंत, तो एक डॉक्टरूच. हांव तेका एक रिक्वेस्ट करूंक सोदता की जशें तेणें इतले फास्ट एक्शन घेतली म्हाका अरेस्ट करपाक, की मारहाण जाली हें जाली तें पळोवन म्हाकाय, हांवूय गोंयचो, हांवूय एक वोटर, हांवूय एक कॉमन मॅन. आनी तेणें जशी डॉक्टराक हेल्प केल्या, डॉक्टराक जशें एसोसिएशन येयल्या, तशें हांवूय सांगपाक सोदता की म्हाजीय तेंच्यांनी FIR घेवची, म्हाकाय जस्टीस दिवचें, तेकाय जस्टीस दिवचें. इतलेंच हांव सांगून म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. मिनिश फक्त इतकेच विचारपाक जाय, इन्सिडन्स घडला आणि ताबडतोब हे जावं ना. तुझे जे कितें व्हिडिओ व्हायरल जाता ते तू म्हणटा त्या प्रमाणे ॲटलिस्ट 24 अवर्सच्या वयर जाला. कितें इन्सिडन्स जो घडला, तुवें जो डॉक्टरा कडेन जी बोलाचाली जाली, जे कितें आमी व्हिडिओचेर पळयता ते इमिजिएट जाला की उसरान जाला? म्हणजे तू आता म्हणटा की तू पयलीं डॉक्टरा कडेन कन्सल्ट केले तुझे धाकट्या. हांव 2 दीस GMC आसलोलो. आमी डॉक्टराक इमिजिएटली कांय न्हिदून वचोंक ना. भुरगो मेलो, भुरग्याची बॉडी घेवन आमी म्हाज्या भयणीक दाखयली JMG हॉस्पिटलान हाडून. थंयच्यान आमी तेका कानवय म्हाज्या भावजीच्या घरा दवरलो, तेजें मरण गेलें. मोसंडी नेलो, बॉडी पुल्ली आनी मागीर इतले सगळे जावन आमी डायरेक्ट मोसंडीच्यान डॉक्टराक विचारपाक येयले. सो इतले सगळे तरी डॉक्टरांनी चिंतूंक जाय आसलें की तेंच्या घरान कोण तरी आयज मेला, तांकां दवरया नाका वरभर, तेंचे कडेन उलोवया. आणि एक व्हिडिओ व्हायरल जाता, ग्रीन कपड्यान डॉक्टर कोण तरी आसा आणि तो धमकी दिता. हे कितें आशिल्लें, तुज्या बरोबर घडला? हे हांव तुमकां सांगूंक सोदता. आतां हांवें मारहाण केली म्हणून सगळे व्हिडिओ व्हायरल जाला, मेसेज व्हायरल जाला. डॉक्टरान म्हाका ऑन कॅमेरा तेणें म्हाका सांगलां आय वील किल हिम टेक्निकली. आतां हेजें मिनींग हांव नको. 2 व्हिडिओ व्हायरल जाता. प्लस म्हाका डॉक्टरान पोरवोरीम पोलीस स्टेशनान इन फ्रंट ऑफ PI म्हाका डॉक्टरान सांगलां हांव तेका मरसर मारतलो तुमच्या फुडल्यान पोलीस स्टेशनान. सो डॉक्टर जालो, डॉक्टराची डिग्री मेळ्ळी म्हणून तो लोकांक धमकी दिवंक शकता, लोकांक मारता म्हणून सांगता, म्हणून हांव वचोंक ना. ना फक्त इतकेच. म्हणजे ही खरी गजाल. ही खरी गजाल. तुवें कोणे रेकॉर्डिंग केल्लें ते डॉक्टरचे? तुवें केला स्वता की आनी कोणी? म्हाका कोणें धाडला, कोणें तरी रेकॉर्डिंग केला. आमचे फॅमिली मेंबरान कोणें केला आसतलें. म्हाजी फॅमिली मेंबर तेजे कडेन उलोवपाक गेलेली, कितें जालां तें आसूं बरे भशेन खबर करुया आमच्या घरान कोण मेला. ते टायमार तेणें सांगलें आय वील किल हिम. सो म्हाका थ्रेटन टू किल. हेय म्हाजे सायडीच्यान पोरवोरी पोलीस स्टेशनान रजिस्टर करपाचें. हांव पोरवोरी पोलीस स्टेशन, गोवा पोलिसाक आनी गोवा गव्हर्मेंटाक फूल सपोर्ट करता हे इन्व्हेस्टिगेशन करपाक. आनी हांव आतां वयता आनी सरेंडर करता. इतलेंच हांव सांगपाक सोदता. आनी फक्त आनी एक लास्ट सांगपाक सोदता की हांव पळोवन लिपोवन रावंक नासलो. हांवें एंटीसेप्टरी बेल अप्लाय केलेली, जो म्हाजो रायट आसा. प्लस म्हाका इंटरीम रिलीफ मेळसर हांव रावलोलो. ती इंटरीम रिलीफ घेवन हांव PI वचून गोवा पोलिसाक कॉपरेट करतलो आसलो. आतां ती मेळोंक ना, ते खातीर हांव वयता आनी सरेंडर करता.
आणि एक डॉक्टरांनी आरोप केल्लो आसा की पॉलिटिकली इन्फ्लुयन्स, कारण तूं कोणा ना कोणा बड्या पॉलिटिशियनाचो रिलेटीव आसा, हाका लागून पोलीस तुका अरेस्ट करनाशिल्ले अशें तांचें म्हणणें आसा. हातून कितपत तथ्य आसा? हे सगळें हितून कांयच खरें ना. जर पॉलिटिकली इन्फ्लुयन्स जर हांव आसलोलो आयज, जाल्यार हांव सरेंडर करपाक येवचोच नासलोलो. हांव 2 म्हयने पळोवन रावतलो आसलो, हायकोर्टा कडल्यान एंटीसिपेटरी बील घेतलो आनी मागीर येतलो आसलो. आतां पॉलिटिकली इन्फ्लुयन्स ना म्हणूनच हांव येता आनी सरेंडर करता न्ही, आनी म्हाजी बाजू तुमचे कडेन मांडटा. हांव तुमचे कडेन बाजू मांडचे सोडून हांव डायरेक्ट पॉलिटिकली म्हाजे कोण कनेक्टेड आहा तांकां फोन मारतलो आनी फोन मारपा लायतलो आसलो. तशें ना न्ही तें, इतलें हांव सांगूंक सोदतां. आनी कितें विचारपा जाल्यार